पळय आमचे हरमलचे स्थानिक जे आहात स्पेशली गिरकार वाडो ते खंय तरी सगळे एंटायर फिशरमॅन्स कम्युनिटी आणि ते कितलेशेच वर्सां पिढयांनी आपले तो धंदो वेवसाय करता आणि खंय तरी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान खंय तरी ते रेजिडेन्शियली आपल्या घरान खंय तरी कोण तरी फॉरेनर जावं ट्युरिस्ट जावं खंय तरी रावतात. तो आतां कितें जाला थंय इश्यू जाला आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिला की सर्वे करपाचो जो जे इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहा ते आयडेंटिफाय करपाचे आणि खंय तरी भायलो कोण तरी दिल्लीकार थंय येवन एक इल्लिगल स्ट्रक्चर बांदले आणि ते स्ट्रक्चर बांदल्या कारणान ते कोणी तरी कंप्लेंट केली. कारण आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान कितें केलें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते सील करपाचे आनी डेमोलिश करपाचे. मीन वायल सायडीकूय स्ट्रक्चर्स खंयचे दिसले जे आनी कोणाचे असले सो ते हे केले मागीर ते कन्फ्युजनां वाडोंक लागली. सो तेका लागून सगळे जाण आमचे स्थानीक थंय हरमलचे आसले ते पॅनीक जाले. गिरकार वाडून एंटायर हरमलचे आयज मेजॉरिटी सगळे विलेजर्स येयलेले सो ते मातशे पॅनीक जाले कित्याक आमी इतली वर्सां पिढ्यान पिढ्या ते घरान रावता आनी आयज घर जर झाप करून सरकारान हायकोर्टान ऑर्डर दिली डेमोलिश कर म्हणून जाल्यार तेंकाय तो मातसो भंय कसो दिसलो. कोणाकूय दिसता कोणाच्या घराचेर येता तेन्ना भंय जाता पूण खंय तरी इल्लिगल एक्टिविटीज हे भायले लोक येवन करतात थंयसर हे 100% शुअर हे आमी सहमत आहात तेजेर. पूण स्थानिकांक आमच्या गोंयकारांक म्हणजे ओरिजिनल गोवन्स जे इतली वर्सां हांगासर ओरिजिनल गोवन्स आहात तेंकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळून आमचे कितें दुखणें आहा ते सांगचे आणि तेंकां सजमोवचे. पूण आतां सद्या कितें सगळें आहा ते आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टाच्या हातीन आहा आनी आमी ट्राय करतात मॅक्झिमम आमचे कडल्यान कितली मदत तेंकां करूंक मेळटा ती डेफिनेटली आमी करतली. सीएमान एश्योर तेंकां इतलेंच केलां की 4 तारखेक आमची मिटींग बसतली म्हणजे सगळे जाण एजी जावं हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो परत सीएम जावं हे सगळे बसून डिस्कस करतले कितें हेचेर आमी करूं शकतात सोल्युशन काडूं शकतात का कित्याक हायकोर्ट म्हटल्या खंय आमीचे हात बांदलेले उरतात. सो आमी आमचे हायकोर्टाक हे करूं शकना गव्हर्मेंट सो तेका लागून कितें सोल्युशन मेळोंक शकतात ते आमी प्रयत्न करतले. सो हितून एनवायरमेंट मिनिस्टर आसले आहेत हय एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो आहलो तेणी आपले फूल कॉपरेशन दाखयलां पूण तोय तशेंच म्हणटालो की जेन्ना हायकोर्टान आहा तेन्ना आमी कितें करूं शकता अशे प्रश्न येयलो. सो पळोवया कितें जाता फुडें. कितली घरां अशी टोटल पळय तो वाडो आहा पळय ते रेजिडेन्शियलच आहा 500 वयर आहा रेजिडेन्शियल घरां. आतां कोणी भायल्या लोकांनी केल्या ते डेफिनेटली आयडेंटिफाय करपाची आनी तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. तेंचे आमचे ते स्थानिकाचो इश्यू ना आनी आमचोय कोणाचो प्रॉब्लेम ना पूण जी घरां आहात रेजिडेन्शियल घरां आहात ती तरी खंय तरी आमची सेफ जावंक जाय इतलेंच आमी हायकोर्टा कडेन मागतले. आनी ओके तुम्ही आयज एक मेमोरंडम सुद्धा दिले सीएमा रिगार्डिंग परमिशन दिवचे न्हू म्हणून खंयचे आतां जे रेजिडेन्शियल कमर्शियल फ्लायट्स येता किंवा बिल्डिंग येता प्रोजेक्ट्स आसा तेजी पण आजकाल कितें जाला पेडणे तालुक्यात म्हणटात तशे इन्व्हेस्टर्स खूब येयले आनी फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा कितें जालें तें आनी इन्व्हेस्टर येयल्या कारणान खंयच्यान ना खंयच्यान परमिशन्स TCP कडल्यान घेतात. नो डावट आमकां डेव्हलपमेंट जाय पूण आमी जेन्ना एज अ MLA आमची जबाबदारी आसता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आमच्या स्थानिकांक पयली प्रायोरिटी दिवची आमच्या गोंयकारांक पयली प्रायोरिटी दिवची. आनी खंय तरी तुमी आयकले आसतले न्यूजाचेर परत की उदका खातीर इलेक्ट्रिसिटी आनी बाकीच्या इतर गोष्टी खातीर खूब त्रास जातालो. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आमी मॅक्झिमम जाता तितलो प्रयत्न केलात सबस्टेशन येयलात पूण उदकाचो अजून मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. आनी आयज जर आमच्या स्थानिकांक जर उदीक सारकें मेळना जाल्यार म्हाका जो येदे व्हडले प्रोजेक्ट जर येयलेत हाय एंड विलाज येयल्यात फ्लॅट्स येयल्यात कमर्शियल एक्टिविटीज व्हडले व्हडले जावंक लागले जाल्यार आमच्या जे स्थानिकांक त्रास जाता ते फुडें इन फ्युचर परत कंटिन्यू उरतले. आयज आमी 30 MLD प्लांट थंय कित्याक हाडला आमी 30 MLD प्लांट हाडला की आमच्या ज्या स्थानिकांक मांद्रे मतदारसंघाक कोणाक त्रास जावंक जाय उदीक 24 वरां मेळपा खातीर आनी येदे व्हडले जर प्रोजेक्ट अचानक झपझप करून येवंक लागले जाल्यार आमी जो प्रोविजन फुडल्या 20 वर्सांक केला ते खंय तरी 2-3 वर्सांनीच काबार जातले. सो तेका लागून हांवें आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर निवेदन दिलां कित्याक ते PWD मंत्री आहात की जो पर्यंत आमचो 30 MLD प्लांट जायना तो पर्यंत तुम्ही कनेक्शनां खंय दिवं नाकात आनी जर दिल्यात जाल्यार ती खंय तरी तेंच्यांनी स्टॉप करची. कित्याक प्रायोरिटी सगळ्यांक खबर आहा की आमचे गोंयकार पयली प्रायोरिटी आनी गोंयकारांक जर न्याय मेळना आनी भायल्यांक जर न्याय मेळोंक लागलो जाल्यार आमी युजलेस म्हणपाचे. सो तेका लागून म्हाका दिसता पयली गोंयकारांक उदीक मेळो आनी मागीर बाकीच्यांक. ओके जर तुम्ही म्हणले TCP डिपार्टमेंट तांकां परमिशन दिता सो विदाउट स्टडी करिनासतना TCP डिपार्टमेंट येवपाचो ते तेंच्या ऑफिसरांनी चिंतूंक जाय न्हू. सद्या थंय कशी परिस्थिती आहा खूब वायट दिसता की जेन्ना अशें हे दिसना जेन्ना व्हडले प्रोजेक्ट येता फार्म हाऊसीस येतात तेन्ना बोरवेल मारतात. बोरवेल थोडे हांव तुमकां स्ट्रेट ओपनली सांगता की इल्लिगली बांदलेले आहात
हांव ते प्रूफूय दिवंक शकता आणि WRDन इन्स्पेक्शनूय तेचेर केला आणि रिपोर्टूय तयार केला इल्लीगल म्हणून अशें आसा. पण अजून ते बंद करूंक ना. हांवच नको कशें चलता कोणाक इन्स्पेक्शन खंय करता इल्लीगल जेन्ना कंप्लेंट येता जेन्ना परमिशनाक घालतात परमिशन दितात आणि इल्लीगल कंप्लेंट येता तेन्ना इन्स्पेक्शनाक वयतात कित्याक WRDची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. जेन्ना बोरवेल तूं एकाच एरियेक जर तूं खुबशे बोरवेल मारल्यात ते झरे सुकतात लोकांचे बायो सुकल्यात आयज पयलींचे लोक कशे बांयचेर जगताले बांयच्या उदकाचेर जगताले आयज बांयन उदीकूच ना हे कित्याक लागून हे बोरवेल सगळे वचत ते जाले. सो तेका लागून हांवें उलयलां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून कित्याक उदीक ना जाल्यार कितें फायदो उदीक आमच्या लोकांक पयलीं इतलें म्हाजें म्हणणें. पंचायतींतल्यान रेझोल्युशन बीन कितें घेवन मुख्यमंत्र्याक दिताले तुमी. डेफिनेटली सगळ्या पंचायतींक आमी इंटिमेट करतले नो डावट. आता हे कशें येयले हे स्थानीक जे आहात जेंकां त्रास सफर जातात हे स्थानिकांनी कितलेशेच कंप्लेंट्स केले कितलेशेच येवन परत सांगता आमचे बायो आटल्या. दुसरें म्हणटात आमकां उदीक ना हे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा डेली येताले न्यूजपेपरार कोण घागर मोर्चा व्हरताले कोण आनी कितें व्हरताले कित्याक लागून उदीक ना म्हणून. आनी इतले चलतना जर कनेक्शनां जर दिवंक लागले आमी आनीकूय जाल्यार परत प्रॉब्लेम कित्याक म्हाज्या टेन्युरान एका वर्सा भितर 9-9.5 कनेक्शनां दिली एका वर्सान 9.5 कनेक्शनां. सो पुढच्या वर्सा एकाच वर्सा माझं फर्स्ट टेन्युअर माझे जेन्ना सुरू केलें तेन्ना 2022 to 23 म्हणजे माझे इलेक्शन जावन माझे इलेक्शनान 9.5 कनेक्शन आणि इमिजिएटली कमर्शियल सगळे बंद करा म्हटले. जर आमचो स्थानिक खंय आहा जो आपलं स्वताचे घर बांदता आनी कनेक्शन डेफिनेटली ताका दिवपाचें. पूण जर भायल्या लोकांक जर आनी व्हडल्या कमर्शियल प्रोजेक्टाक दिवंक लागले जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जातलो. इट वॉज दीस वन ऑफ द रिजन की पयले फाटल्या दिसांनी ते तुवें लोकांक एकठांय केल्ले सगळे विशय केल्लो पळय तो ह्या कारणा खातीर पळय ह्यो एक पार्ट म्हणूं शकता. एक खुबश्यो गोश्टी आहात इलेक्ट्रिसिटी आहा वॉटर सप्लाय आहा. आता व्हडले जर प्रोजेक्ट येतात माझे इतके म्हणणें आता जर तुम्ही दिवंक सोदता व्हडले प्रोजेक्ट येतात तुम्ही रॉ वॉटर WRD कडल्यान घेया रॉ वॉटर घ्या आनी तुमचो स्वताचो फिल्टरेशन प्लांट घाला आणि तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टाक सप्लाय करा. आमचे डोमेस्टीक उदीक जे स्थानिकांक आहा ते दिवं नाकात तुम्ही. माझे सिंपल इतलें एक पार्ट ह्यो तूं म्हणटाय पळय फाटल्यान एक पार्ट अशे कितलेशेच गोश्टी आहात जे इलेक्ट्रिसिटी आयज आमी सबस्टेशन घातला सबस्टेशन चलता थंयसर म्हणजे आता अंडर केबलिंग जाला सबस्टेशन जाला तो आमच्या स्थानिकां खातीर केला न्हू भायल्या प्रोजेक्टां खातीर करूंक ना. ह्या विशया खातीर सगळ्या विशयां खातीर तूं TCP मिनिस्टराकूय मेळटलो डेफिनेटली मेळचोच पडलो न्हू तेका इंटिमेट करचें पडलें बाबा हे इनजस्टीस जाता म्हणून आमच्या लोकांक सो मेळटलो 100%.